नमस्कार गोमंतक टीव्हीचे तुमका सगळ्यांक मायमगाचे येवकार हांव दीप्ती काकोडकरांच्या लंच टाइम बुलेटिनाक सुरवात करता सविस्तर खबरां पयलीं पळय मुखेल खबरो। काँग्रेस पक्षान गोयच्या लोकसभा उमेदवारांची नावां केली जाहीर। उत्तर गोयच्यान रमाकांत खलप जाल्यार दक्षिण गोयच्यान कॅप्टन विरियाटो फर्नांडीस उमेदवारी जाहीर। स्मार्ट सिटीच्या नावान पणजे 200 वर्सां पयलींचे झाड हाणटात म्हणून एनजीओंचो बोवाळ काडलो। कॅन्डल मार्च झाड कापपाच्या प्रकाराचेर कोर्टात वचपाची एनजीओंची तयारी। मार्च ते मे म्हयन्यांत गरमेचे प्रमाण वाडपाची शक्यताय। गरमेपासून घेवची स्वताची कुयदाद खात्याकडल्यान सुचोवणी जारी। धरणांनी उदकाचो बऱ्यापैकी सांठो गिमान जावचो ना उदकाचो उणाव म्हणटा जलस्रोत मंत्री सुभाष शिरोडकर। धारगळे बेकायदेशीर दोंगर कापणी आसा सुरू। मामलेदार आनी पेडणे पुलिसांनी कारवाय करूंक ना जाल्यार न्यायालयात याचिका करतले सादर। पंच अनिकेत साळगांवकारांची शिटकावणी। आणि काणकोणच्या मस्तीमय वाठारांत माकडाचो धुमाकूळ लोकांचेर जाता हल्लो। माकडाक लागून पसरल्या भिरांत। आता खबरो विस्तारान। काँग्रेसीन शेनवारा गोयच्या लोकसभा उमेदवारांची नावां जाहीर केल्यात। उत्तर गोयचे उमेदवार म्हणून रमाकांत खलप आणि दक्षिण गोयचे उमेदवार म्हणून कॅप्टन विरियाटो फर्नांडीस हांची उमेदवारी जाहीर करपी वळेरी काँग्रेसीन जाहीर केली। लोकसभा वेंचणुकेचे उमेदवार जाहीर करतली काय ना ही उमळशीक मतदारांमध्ये सुरू असतानाच निमणी काँग्रेसीन गोयच्या लोकसभा उमेदवारांची नावां शेनवारा जाहीर केल्यात। उत्तर गोयचे उमेदवार म्हण ॲडव्होकेट रमाकांत खलप जाल्यार दक्षिण गोयचे उमेदवार म्हण कॅप्टन विरियाटो फर्नांडीस हांका काँग्रेस पक्षान उमेदवारी दिल्या। फाटल्या कांय दिसां सावन काँग्रेस उमेदवारीच्या लिस्टान गोयचे नाव केन्ना येतले काय ही चर्चा राजकीय मळार सुरू आशिल्ली। मात आता या चर्चेक पूर्णविराम लागला। ज्या दिसाची काँग्रेस आणि सगळे जे लोक आसा ते वाट पळयताले ते म्हटल्यार काँग्रेसीचो साऊथ गोवा कॅन्डिडेट आणि नॉर्थ गोवा कॅन्डिडेट जो आसा तो अजून मेरेन डिक्लेअर जावंक नासलो। कितलीशीच लिस्टां जी आसा ती आयिल्ली पूण आयज म्हणजे शेनवारा आतांच थोडोच वेळ जालो जे लिस्ट आसा ते जाहीर जाल्लेले आसा आणि तातूंत साऊथ गोवा कॅन्डिडेट आणि नॉर्थ गोवा कॅन्डिडेट जाहीर जाला काँग्रेसीचो। जाल्यार साऊथ गोवाचो जो कॅन्डिडेट आसा तो म्हटल्यार विरियाटो फर्नांडीस कॅप्टन विरियाटो फर्नांडीस आणि नॉर्थ गोवा म्हणजे उत्तर गोंयाचो जो कॅन्डिडेट जाहीर जाला तो म्हटल्यार रमाकांत खलप जे आसा ते नॉर्थ गोवांतल्यान म्हणजे निवडणूक जी आसा ते लढतले। जाल्यार इतले दीस फाटले कितलेशेच दीस जाले काँग्रेसीचे अजुनूय लिस्ट कित्याक येवंक ना काय म्हणून सगळ्यांक प्रश्न पडटालो। पूण आयज म्हणजे शेनवारा हे जे लिस्ट आसा तातूंत नॉर्थ गोवा आणि साऊथ गोवा दोनूय कॅन्डिडेटांचे नाव जे आसा ते डिक्लेअर जाल्लेले आसा। गोमंतक टीव्ही खातीर हांव वर्षा आश्वेकर। वर्षा आश्वेकरा सयत ब्युरो रिपोर्ट गोमंतक टीव्ही। पणजे सांतिनेंत 200 वर्सां पोरणे झाड कापतात म्हणून कळटना एनजीओ एकठांय येत विरोध केलो। दुसरे एके पोरणे झाड कातरपाचो प्लान आशिल्लो मात एनजीओचो बोवाळा उपरांत तो स्थगीत केला। मजगतीं स्मार्ट सिटीच्या नांवान पोरणी झाडां कापतात तशे आड कोर्टांत वचपाची एनजीओंची तयारी। एनजीओनी हे कृती आड कॅन्डल मार्चूय काडलो। पणजे सांतिने स्मार्ट सिटीच्या कामाक लागून हे 200 वर्सां पोरणे झाड कापपाक सुरवात करतनाच एनजीओ थंय पावले आणि तांणी बोवाळ घालो। झाड कापपाक तांचो विरोध। सगळी पणजेची झाडां मारून उडोवपाची ना कट केला म्हणजे रॉंग न्ही भाऊजी। They have all the permissions न्ही ऑलवेज इट इज सेड न्ही सगळे कडेन जी झाडां कत्तल चल्ल्या पण गोंयान फुल शिवोले झाडांची कत्तल चल्ली 150 ट्रीज थंय आमी प्रोटेस्ट केल्लो लेड बाय हावेटीन फुर्तादो। सो ती थोडी झाडां वाचयली ती इवन देवर ऑन द सायड ओके देवर ऑन द सायड। सो रेजिडेंट्सांक जर कटिंग केलें जाल्यार दे आर सेइंग दे आर स्टेटिंग देयर रिजन्स।
सो रिप्लांटेशन आयडिया आसा CCPची हे स्मार्ट सिटी प्रोजेक्टाक लागून जाला. काबार जाल्या पळय पणजी आमची सुंदरबनी स्मार्ट सिटी प्रोजेक्टाक लागून जाला. ट्रीज आर बींग कट एवरीवेर, नॉट ओन्ली पेंजीम, सगळ्या कडेन ट्री कटिंग चालू आसा. ट्री कटिंग सामकी पर्रा मागीर शिवोले बी सामके लार्ज स्केल ट्री कटिंग इज गोईंग ऑन. सो एवरीवेर द ट्रीज एंड एक्टिविस्ट प्रोटेस्ट करता तरी आसतना दे डोंट केअर, म्हणजे द गव्हर्नमेंट डजंट केअर. सो दे आर गोईंग अहेड विथ स्मार्ट डिस्ट्रक्शन जाता म्हणून शकता. स्मार्ट डिस्ट्रक्शन या स्मार्ट सिटी दे आर फॉलोईंग डस्ट पोल्युशन. सगळे हांगा डस्ट पोल्युशन जाता. आय फुल्ली सिंपथायज. द रेजिडंट्स आर सफरींग. वी आर सफरींग. आमकां ड्रायव्ह करपाक मेळना. हे झाड सोडून आनी एक पोन्ने झाड हाणपाचें आशिल्लें. ह्या बोवाळा उपरांत तांकां मात हात लावंक ना. मात ते झाड खूब जीण आनी वांकडे जाल्ल्यान ते केन्नाय पडपाक शकता. ताका लागून ते हाणपाची थळाव्यांची मागणी. एका सायडीन म्हणटा ते एटलिस्ट 1.5 महिना जातलो एका सायडीन. झाड एका सायडीन कट केल्ले, पूण पयलीं झाड बरें आसलें. पयलीं झाड बरें आसलें म्हणजे तेजे रूट्स वर अफेक्टींग आवर पायपलायन. म्हणजे पायपलायन डॅमेज जाले. 2 वर्सां फाटीं आमी कलेक्टराक लेटर केल्ले की हो झाड कट करपाचो, कित्याक रूट्स सकयल वयता अंडरग्रावंड वयता. पूण आमकां परमिशन मेळोंक ना म्हणून आमी उबी रावले. सो मागीर हेंच्यांनी स्मार्ट सिटी पिपलांनी कट केले, अर्दे कट करतकूच आतां ट्री हेज टिल्टेड टू वन सायड, टू बिल्डींग सायड, आनी ते रूट्सूय तेंच्यांनी कट केले. केन्नाय पडू शकता. केन्नाय पडूंक शकता तो. मागीर तुमी मिटींग घेतली. आमी BOD मिटिंगाचेर डिसायड केले आमी लेटर बरयतले. आमी डिझास्टर मॅनेजमेंट सेल ऑफ CCP लेटर बरयला. ताका सांगला ते वी पोजिंग डेंजर टू अ बिल्डींग. पूण ते आमकां कांय रिप्लाय मेळोंक ना अजून. आयज ते झाड कट करपाक गेल्ले. आयज झाड कट करप हांगा हे झाडाक कोण येवंक ना. आमकां खबर ना कोण येयले ते कट करपाक. विनायक सामंता सयत ब्युरो रिपोर्ट गोमंतक TV. मार्च ते मे महिन्यात गरमेचें प्रमाण वाडपाची शक्यताय हवामान खात्यान उक्तायल्या. ताका लागून सध्या गरमे पासून स्वताची कुयदाद घेवपाचें आवाहन खात्यान केलां. लोकसभा वेंचणुकेच्या वेळार मतदारांक त्रास जावचे न्हय हाची जतनाय घेवपा खातीर लेगीत वेंचणूक आयोगान अधिकाऱ्यांक सुचोवण्यो दिल्ल्यो आसात. अंदू मार्च ते जून मेरेन उश्णतेचे ल्हार चड काळ आनी खर आसतले. हवामानात जाल्ले विंगड बदलांक लागून लोकांक वेगवेगळ्या समस्यांक तोंड दिवचें पडटा. तेन्ना हीट वेवाचो लोकांक चड त्रास जावचो न्हय म्हणून दनपरां 12 ते 3 वरां मदीं घराच्या भायर सरचें न्हय. वतान भायर वतात तर स्कार्फ किंवा गोगलाचो उपेग करचो. तशेंच फावो तितलें उदक पिवचें अशा तरेचे जायते सल्ले हवामान खात्यान दिल्यात. गोंय राज्य आपतकालीन वेवस्थापन यंत्रणे वतीन लेगीत हीट वेव विशींची सुचोवणी जारी जाल्या. ब्युरो रिपोर्ट गोमंतक TV. गिमान उदका पुरवण करपाक सगळ्या धरणांनी बऱ्यापैकी उदकाचो सांठो आसा. फुडल्या 2 म्हयन्यांक उदका पुरवणी विशीं कसलोच प्रश्न उप्रासतना अशें विधान उदका स्रोत खात्याचे मंत्री सुभाष शिरोडकर हांणी दिलां. धरणांतल्या उदकाची पातळी 50% देंवल्या. ताका लागून उदका पुरवणीचेर गिमान परिणाम जावंक शकता काय असो प्रश्न उप्राशिल्लो. ते अत्यंत समाधानकारक आसा. आमचे जे 4-5 डॅम आसात, उदाहरणार्थ सांगोली डॅम जो आसा पळय थंय 130 दीस व्हांवपा इतलें उदक ताची स्टोरेज आमचे कडेन आसा एज ऑन टुडे. जवळ 11,785 हेक्टर मिटर उदक आसा. आमी दिसाक जें उदक काडटात पळय थंयच्यान तें सादारणशे 90 हेक्टर मिटर. त्यामुळे हो हिशोब धरून आमकां 130 दीस पर्यंत उदक साळावलीचें म्हणजे एंटायर सावथाक पावूंक शकता. दुसरें आसा तें तिळारीचें उदक जें आसा तें तशेंच जवळ 12,566 हेक्टर मिटर आसा आनी 156 हेक्टर मिटर आमी डेली घेतात. त्यामुळे तिळारी आमचो जो स्टॉक आसा, आमचो जो शेअर आसा तो जवळ 144 दीस पावपा सारको आसा. त्या नंतर आमठाणी जे आसा पळय ते पंपिंग स्टेशन आशिल्ल्या कारणान ते कमी जास्त आसता. चापोली जे आसा पळय ते जवळ 450 दीस पावपा सारकी इतली स्टोरेज आसा. कारण थंय स्टोरेज चड वापरना, ताजी युटिलिटी चड जायना. इरिगेशनाक बी मोठ्या प्रमाणात उदक थंय घेवपा लागूना. अंजुणे डॅम आसा पळय, अंजुणे डॅमाचेर जे एंटायर सावथ नॉर्थाक सप्लाय करता थंय जवळ 70 दिसांची स्टोरेज आसा. आमी आज एप्रिलान आसा, पण एप्रिल आनी मे
हे जावन सुद्दां मुखार सादारणशे आनी 10 दीस 15 दीस आमकां उदक पावूंक शकता. मदीं पावसाची सर आयना जाल्यार मदीं जर पावस आयना जर जायत जाल्यार म्हाका दिसता वी इन अ व्हेरी व्हेरी कम्फर्टेबल सिच्युएशन. नंतर उरलें तें पंचवाडी म्हैसाळ थंय सादारणशे 117 दिसांची स्टोरी आसा. आमी थंय सादारणशे 5 ते 8 ml उदक काडटात आनी आमचे थंय 176 हेक्टर मिटर उदक सध्या आसा. त्यामुळे इवन पंचवाडी ह्या जाग्यार करून 24 जून पर्यंत पावस पडूं नाशिल्लो आनीक डॅम सारको जवळ जवळ ड्राय जालो म्हणटा. पूण आमी कितें आतां अंदू जी स्टोरी आसा ती 117 दिसां खातीर आसा. तर त्यामुळे मुखारले 2 म्हयने पर्यंत आमकां उदकाची चिंता करपाची गरज ना. तितलें कम्फर्टेबल आमचें उदक आसा. एकच आमी पळोवचें पडटलें की जे ट्रिटमेंट प्लांट्स PWDच्या लेवलाचेर चलता काम चलता तातूंत ते कितले कंप्लीट जातले आनी तांकां आमी कितले बेगीन उदक दिवंक शकतले. म्हजे नजरेन हांवें जे प्लांट्स तांचे चलतात किंवा प्रपोज आसात ते सगळी म्हायती घेतिल्ली आसा आनीक त्या नुसार म्हणजे आमचे कडल्यान जे कितें रॉ वॉटर सप्लाय जाय ताजी पूर्ण तयारी केल्ली आसा. धारगळ पंचायत वाठारात आयुष हॉस्पिटला फाटल्यान स्पोर्ट्स सिटी खातीर संपादन केल्ले जमनीत बेकायदेशीरपणान दोंगर कापून चिरे फातर आनी माती चोरून व्हरतात अशी कागाळ धारगळचो आदलो सरपंच आनी सध्याचो पंच वांगडी अनिकेत साळगांवकर हाणें पेडणे मामलेदार कार्यालय तशेंच पेडणे पुलीस स्टेशनात केल्या. ह्या दोंगर कापपाच्या प्रकरणात धारगळचो सरपंच अर्जुन कोनाडकर हाचो हात आसा असो आरोप साळगांवकर हांणी केला. मामलेदार वा पेडणे पुलिसांनी हे विशीं कारवाय करूंक ना जाल्यार न्यायालयात याचिका सादर करतलो अशी शिटकावणी साळगांवकरांनी दिल्या. सांगपाचें म्हणजे आमी सध्या धारगळ हांगा आसा सुके कोण आयुष हॉस्पिटलाच्या फाटले हांगासर तुमी पळोवंक शकता की हांगासर इलिगल हिल कटींग केलेलें आसा आनी ते बी हिल कटींग बिना परमिशन आनी ही गव्हर्मेंट स्पोर्ट्स सिटीची प्रॉपर्टी आनी तेतून काम करता धारगळचो सरपंच अर्जुन प्रकाश कानोळकर. जेन्ना हांगा हिल कटींग जालें तेन्ना हांगासर भरपूर म्हाका दिसता 10 JCB 20 ट्रक जेन्ना हांगासर आसले तेन्ना पुलीस स्टेशनान फोन मारल्या उपरांत PX सांगलें अशें म्हणून हांगासर काम चलता. तो म्हणून लागलो थंय खंय काम चलता म्हणलं हय सर कळ्ळें तुका. जर फोन दवरलो तेणी आनी 2 मिनटां भितर तेंच्यांनी गाडी सगळे खाली केले. म्हणजे सांगपाचो मुद्दो इतको दिसता की पुलिसांक सांगल्या शिवाय काय हे काडचें ना कळ्ळें तुका. आनी मामलेदाराकय फोन केलो. मामलेदार म्हणून आपूण पणजे आसा. सो म्हणजे म्हाका सांगपाचें म्हणजे तुमी बघ सगळ्या तिणी सगळी डिस्ट्रॉय केलेली आहा. ती बघ झाडां ती बघ दळी म्हणजे झाडां सगळी दळी पयलेली आहा आनीक ती बघ थंयसर ह्या आसा तुम्ही बघू शकता थंय काय केलें आतां. आतां ह्या म्हाका सांग ह्या कायद्यान लिगल ह्या काय इलिगल ह्या तुम्ही म्हाका सांगा. आता ही जागा कोणाची? ही जागा स्पोर्ट्स सिटीची. स्पोर्ट्स गव्हर्मेंट अंडर गव्हर्मेंट. आणि काय ऍक्शन जागना अजून कंप्लेंट दिल्याची? आम्ही पेडण्या वचून कंप्लेंट दिलेली आहा. थंय तुका सपोज जर ते हेचेर जर ते सामके ह्या करनत जाल्यार आमी PIL घालपाचो आमी त्या वांटेको. काणकोणच्या मस्तीमय वाठारात माकडाचो धुमाकूळ चालू आसा. थळाव्यांचेर तशेंच गांवांत येवपी लोकांक माकडाच्या हल्ल्यान दुखापत जाल्या. फाटल्या 1.5 म्हयन्यासावन ह्या माकडाक लागून लोकां मदीं भिरांत पसरल्या. पण वाठारांत एका माकडान फाटल्या 1.5 म्हयन्या सावन धुमाकूळ घातला. माकड अकस्मात येवन लोकांचेर हल्लो करता. ताका लागून खुबश्या लोकांक दुखापत जाली. थळाव्यांचेर तशेंच गांवांत येवपी लोकांचेरूय हो माकड हल्लो करता. थळाव्यांनी रान खाते विभागाक हाचे विशयी कळीत केल्ले. ते प्रमाण ते त्या वाठारात आयिल्ले पूण तांच्या हातीक तो माकड मेळना. ह्या माकडाक लागून थळाव्यां मदीं भिरांत पसरल्या. बेगोबेग ह्या माकडाक धरून व्हरचो अशी कागाळ थळाव्यांनी आनी काणकोणा नगरपालिका मंडळाचे नगरसेवक धीरज नायक गांवकर हांणी केल्या. 30 तारीख को जा रहे थे नल पे पेशाब करने को, गाछ पर से जो है डायरेक्ट मेरे पे हमला किया. 1 नंबर जाता करने के लिए डायरेक्ट वो पाछे से हमला किया. मैं पकड़ा उसको, मेरे को बजाड़ दिया. ताल उठा, ताल मेरे को ओढ़ दिया. दौड़ा मेठे पे भुगटा करके. कितना बंदर मैं धरती अवस्था तो भागा. कितना बंदर था ये? मैं अकेला था उस टाइम. एक अकेला था? हाँ, अकेले पे वो हमला करता है. आदमी रहता तो हमला नहीं करता है. कल जो है वो क्या ना वो कॉलेज के पास 3 आदमी को आपका है. इधर चालू रहता है इधर? हाँ, एनी टाइम बस वहाँ वो बियर बार से लेकर AITI के पास इतने दूर हमला करता है. कितना टाका पड़ा है? 6 में है, 7 में है. आईचेर मागेल्या फाटल्यान जॅम मारली ती तो नाक्यां पडली. नाक्यां बोलती पळय तेगे हें सोदलें आनी अशें करून हिंगा नाकूट लावन फाटल्यान गेलो. फाटीं ते गेले. मागीर जवळ जवळ तो म्हाका दिसता 1.5 म्हयनो जालो कळ्ळें तुका. पयलीं आमकां खबर ना तो कोणाक घास मारता कितें करता अशें म्हणून. आमगे त्या वाटेन भितर येयी त्या झाडाचेर रावप चर 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 करून आमकां खबर ना तो माकड पिशार पडला काय कितें म्हणून. आमी फॉरेस्टरांक आपयलें. फॉरेस्टर येताय वयताय येताले वयताले कळ्ळें तुका. तांकां मेळ्ळो बी नासलो तो.
दुसरे दिसाक भायर सरपा बेजार भुरग्यांक कितें जावप पळोवपाक गेल्यार भिरांत दिसप धरप काय ना आनी काय ना येवप वचप तेमी मागीर पळय जालें जाल्यार कोणा बिहाराचे तो तेका हें पोट फोडलें गेलें 25 पोत तेगे पोटा पडले तेज नंतर परत कोणा एक आमगे ते कॉलेजी कामां वयता हेल्पर कामां वयता तेगे एक गळ्या घास मान तेगे कूट काडलो आनी एक 2-3 जाण बायलां तेंचे फाटल्यान तेंगे ते फाटल्यान हें मान गेले नागटलान तेज नंतर थिंगे थिंग नवोदया कडेन कोण काम करपा 2 जाण लेबर आसले तेजे फाटल्यान तेंगे फाटीचेर अशें करून तेगे फाटल्यान फाट फोडली दुसऱ्या कोणा नाकूट लायलो तो गेलो पर अशें करून तो दिसभर तो दिसान येता आनी तेज फाटी लागले जाल्यार तो ह्या वटेन खंय नाच जाता परत आमोरेचेर सांचेर येवप आनी कोणाचेर एटॅक करप धरपा बी ट्राय केलो धरपा खूब ट्राय केली पूण तो धरपा मेळना आमचे फॉरेस्ट डिपार्टमेंटान आनी सरकारान इमिजिएट लक्ष घालचें कित्याक डे बाय डे 3 ते 4 लोकांक असो एटॅक करप आनी मेजर इंजुरी जावप जेन्ना 8, 10, 15, 20 स्टेज पडटा तेणे भयानक वातावरणात फसल्ले आसा आमचे मास्तिमाळ ह्या ITI भागांत हे भयानक म्हळ्यार लोक बायल भुरगे घरांतल्यान भायर सरपाक भिता कित्याक लोक आतां हिंगा ITI आसा हिंगा तेकोन नवोदय आसा लोक स्कुलाक वचपाचे आसा ट्युशनाक वचपाचे आसा आनी लोक म्हणटा डेली वेजीस कामां वचपा लोक हिंगा चडान चड 80% म्हणटा ह्या लोकांचे भायर सरचे शिवाय तेंगे पोटा पाण्यां जायना कित्याक सकाळी कोणाले आयदन घासपाक कोणा झाडू मारपाक आनी कोणा गाडी चलोवपाक वचपाचे लोक म्हणजे हेजे जाता तितले बेगीन फॉरेस्ट डिपार्टमेंटान एक्शन घेवची आनी तेका सोदून कितें जाल्यार तेजेर उपाय काडचो तशें माकडा बी तसो मार बी लागला तेका लागून चाळवला तशें करून कितें आसा कांयच ना आतां 1.5 म्हयनो जालो तो बरो आसा कित्याक फीट आसा तो कित्याक इतलो चलाक आसा तो पर फॉरेस्ट डिपार्टमेंटान तेमी जायते प्रयत्न केले हें करपाक इवन तेमगे तें कितें हें गुंगे दिवपाक हें बी आसलें तें मारून सुद्दां पूण तो इमिजिएट तें काडून उडयता तेजेर कांय इफेक्ट जावना तितलो टायम भितर तें इंजेक्शन लागून पावून ताका म्हणटकीर हांव इतलोच आमी रिक्वेस्ट करता डिपार्टमेंटान ते सरकाराक जाता तितले बेगीन तेजेर एक्शन घेवची कित्याक नाल्यार डे बाय डे दिसा 3-4 कोणी जाल्यार मरतगीर आमी जाग जाता काय तें हो एक प्रश्न निर्माण जाता फक्त मनशाचेर अटॅक करता तसो फक्त मनशाचेर ना मदीं 2 दीस म्हाका एकट्यान सांगलें एक बायलेन आपण रस्त्यान वताले तेन्ना एक ल्हानसो कुत्रो रस्त्यार पडलो आनी तो वळवळटालो म्हण तेजी गोगी बी भायर पडली म्हण आनी मागीर उतल्यान कितें रगत पडलें म्हण ते आपल्या वयर पयल्यार तो माकडा ती रगत आसलें म्हणजे हेजो त्या माकडान तेजेर अटॅक केला त्या कुत्र्याचेर आनी तो वयर आसलो अशें म्हाका दिसता गोमंतक TV खातीर काणकोणच्यान बबेश बोरकार. वाळपय ठाणे रस्त्या कुशीक भुंयगत वीज केबल घालपाच्या कामाक सुरवात आसतना उदकाची पायपलायन फुटून हजारांनी लिटर उदक इबाड जाले. लोकांक आदींच उदकाच्या समस्यांक तोंड दिवचें पडटा देखून थळाव्यांनी सरकाराचेर तिडक उक्तायली आनी बेगोबेग उदका पायपलायन दुरुस्त करून दिवपाची मागणी केली. नमस्कार. सध्या वाळपय शहरान भुमिगत वीज वाहिनी घालपाचें काम सुरू आसा आनी आयतार वाळपय ठाणे रोड आसा ह्या वेळार कितलेशेच जे खड्डे आसा ते खूब दीस जाले खणलेले आसा आनी परत तेंचें काम सुरू आसलें आनी आयज सकाळी आनी काल तेंच्यांनी पायपलायन फोडलेली आसा आनी आतां जें उदक आसा तें हजारो लिटर तेंचें उदक आसा तें वाया वयता. लोकांक सद्या नळाचें उदक पावना आनी एका सायडीन उदक नासता आनी एका सायडीन जी पायपलायन फोडली गेली वयता आनी तेतून हजारो लिटर उदक वाया वयता. तेका लागून संबंदीत जे खातें आसा तेंच्यांनी लक्ष दिवपाची गरज आसा. आतां सद्या भौशीक खात्याचे जे कामगार आसा ते पायपलायन सारके करपाक येयल्ले आसा तरी आसतना जे उदक आसा ते कितलेशेच वाया वयता तेका लागून लोकांनी तिडक उक्तायला. वाळपयच्यान गोमंतक TV खातीर सपना सामंत. शेनवारा कुडचड्यार 2 दुचाकी मदीं समोरासमोर टक्कर जावन अपघात जालो. मेळिल्ल्या म्हायती प्रमाण दुचाकीचेर आशिल्ल्या चलयांक गंभीर दुखापत जाल्या. अँब्युलन्स येवपाक कळाव जाल्ल्यान थळाव्या लोकांनी तांकां लागसरच्या कुडचडच्या भलायकी केंद्रांत दाखल केलें. पुलिसांनी घडणूक थळार वचून पंचनामा केलो. फुडलो तपास चालू आसा. काकोड्यान एक्सिडेंट जाल्लो आनी 2 जाण आमचे फ्रेंड वयताले आपल्या घरा सो थंयच्यान कोण तरी येयले 3 जाण आनी डायरेक्ट फेस टू फेस गाडी मारल्या आनी म्हाजे फ्रेंडाचो आहा पळय तेजो मेजर एक्सिडेंट जालो म्हणजे 3 दात पडलेले आहा पळय दात आनी आतां ते खंय आला आतां ताका गव्हर्मेंटान आमच्या काकोडा हॉस्पिटलान व्हेल्लो असं कुडचडे ते सांग्या वयता ते रस्त्याचेर काकोड्या हांगा आनी तुमी पळोवंक शकतात म्हाज्या फाटल्यान एक अपघात जाल्लो आसा 2 स्कुटरी भितर दोनूय स्कुटरी समोरासमोर टक्कर जाल्ल्या कारणान जे एक स्कुटरीर 3 जाण आसलेले आनी एक स्कुटरीर 2 जाण आसले तितूंत 2 जाण आसले ते खंय तरी इंजर्ड जाल्ले आसा तेंची तोंडां फुटलेली आसा. त्या खातीर जे स्थानीक लोक आसा तेणी तांकां हांगा कुडचडे हेल्थ सेंटर आसा थंय तांकां शिफ्ट केल्ले आसा. तशेंच ते 3 जाण जे ट्रिपल सीट चलयताले ते खंय तरी तितून भितर एकटो तेजे नाकांतल्यान रगत येता त्या कारणान ताका आतांच ताका थंय कुडचडे हेल्थ सेंटर आसा थंय शिफ्ट केल्लो आसा. लोकांच्या म्हणण्या प्रमाणे खंय तरी हांगा
जे ट्रिपल सीट असलेले तेंची मिस्टेक आसा अशें ते म्हणटात आनी तेंची ज्यो स्कुटरी आसा त्यो एकदम डॅमेज जाल्ले आसा आनी पोलिसांनी पंचनामोय केल्लो आसा हे सगळे एक्सिडेंटाचो मुख्य कारण कितें आसा अजून पर्यंत कळना तशेंच अजून पळोवंक शकता इतलो अपघात जाला तरी सुद्दां हांगा 108 आसा ती सुद्दां पावना अजून तर लोकांनी खंय तरी लोकांनी स्वता तांकां आपल्या गाडयेर बसोवन तांकां हॉस्पिटलाक शिफ्ट केल्ले आसात अशें आनी पळोवंक शकतात हे जाग्यार खंय तरी लायटय बी ना बाकी इतलोच भाग आसा तो काळखांत आसा त्या कारणान बी एक अपघात जाला अशें एक कारण आसूं शकता गोमंतक टीव्ही खातीर गौरे सतरकर. शुक्रारा फांतोडेर कानोळी दर्यावेळे वयल्या एका शेका मुखार कांसवान तांतयां घाली. शेकाच्या कामगारान पळयना फुडें रोखडेच राना खात्याच्या अधिकाऱ्यांक कळीत केले. ते उपरांत घडणूक थळार येवन तांणी परिस्थितीचो नियाळ घेतलो. राना खात्याच्या अधिकाऱ्यांनी कांसवान घाल्ल्या सुमार 86 तांतयांक मोर्जेच्या कांसव संवर्धन वाठारांत व्हरून सुरक्षीत दवरली. सुबह जब से ऊपर आया मैं बैठा था 5 बजे तो उधर मोबाइल देख रहा था वहाँ आया ऊपर आज उधर गाड़ा किया होंडा देखी बाद में आधा घंटा के बाद वो नीचे निकल गया मैं देखा नीचे गया उसके बाद तो गुड़ वाला है ना उसको बोला वो फ़ोन किया ये कितने बजे आया था कचवा? कचरा आया था 4 बजे आया सुबह 4 बजे. 4 बजे तूने देखा पूरा देखा मैं 4 बजे आया मैं पूरा देखा 5 बजे गया निकल के. कितना बड़ा था? बड़ा था इतना बड़ा बड़ा था. 1 कुंटल 1.5 कुंटल होगा. अच्छा अंदाजे कितना अंडा डाला? अंडा कितना नहीं डाला मैं नहीं देखा डाल के ऐसे करके गया हो ऐसे करके गया. बाद में आपने पात्राम को बोला? अच्छा बाद में फॉरेस्ट डिपार्टमेंट आया. ओके ठीक है. त्यांचं सुद्धा म्हणजे ऑक्टोबर की स्टार्ट होता तो की मे मेरेन स्टार्टिंग मे तो सीजन त्यांचा तांतयां दिवपाचो कळ्ळें की म्हणजे तुमची सायडीन वागातोर गांधोली मोर्जीम खूब सायड आसा आश्वेम बी ती सकाळची सांजचे जाता तेन्ना वत बीन आसता पळय तेन्ना ती येता वाऱ्या प्रमाणे वयर येता ताचे दिसा ती स्पॉट ताचे घालून वयता आमी एक नस्टींग केल्लेलो आसा आवडची ते खंय म्हाका पूण आयज हांव सांगली मेला ती अरावंड 36 पूण हे फर्स्ट हेच्या पयलीं केसीस जाले पूण ह्या वर्सा फर्स्ट टायम आहा ह्याच वर्सा खूब जाला ऑलमोस्ट कितें मोर देन 80 प्लस आसा. आतां ही तांतयां केन्ना काडप जातली? आतां सूर्य आसा न्हू सूर्या खातीर आतां काडूंक शकना ती पिड्ड्यार जाता आतां ती सांजचे आफ्टर 6:30 बी आमचे मोर्जीचे कोण काम येतले आसता पळय ते येतले व्हरपाक ते मोर्जे व्हरून ते आमचे नॅस्टींग घर आसा न्हू ते राखून दवरतले. लोकसभा वेंचणुके खातीर मंगळार 7 मे दिसा मतदान जावपाचें आशिल्ल्यान गोंय सरकारा वतीन भौशीक सुटी जाहीर केल्या. बिरेस्तारा राती हे विशींची अधिसुचोवणी जारी केली. देशभरात सध्या लोकसभेचे वारे आसा आणि गोंयांत लोकसभेची वेंचणूक 7 मे 2024 ह्या दिसा जावपाची आसा. त्याच फाटभुंयेचेर गोंय सरकारान काल एक नोटिफिकेशन काडलां आणि तेतून अशें म्हटलां की 7 मे 2024 ही पब्लीक हॉलिडे जावन आसा. म्हणजेच सगळ्यांक मतदान करपाक मेळचें म्हणून 7 मेक पब्लीक हॉलिडे सरकारान जाहीर केलेली आसा. आणि ही हॉलिडे जी आसा ती पेड लीव जावन आसा. म्हणजे जे कामगार गव्हर्मेंट तशेंच नॉन गव्हर्मेंट आणि प्रायवेट सेक्टरान काम करता तांकां मतदान करपाक मेळचें म्हणून ही पेड लीव किंवा पेड हॉलिडे अशी जाहीर केलेली आसा गोंय सरकारान. हे नोटिफिकेशन काल रातचे उशिरा सरकारान काडलेले आसा. म्हणजेच 7 मे 2024 ह्या दिसा पब्लीक हॉलिडे आसा आणि त्या दिसा सगळ्यांनी वचून मतदान करचें म्हणून ही हॉलिडे दिल्लेली आसा. गोमंतक टीव्ही खातीर कॅमेरा पर्सन नितीन गंगावणे सोबत हांव विनायक सामंत, पणजी. लंच टायम बुलेटिन हांगाच सोंपता. हांव दिप्ती तुमचो निरोप घेता आनी अपडेटेड खबरां खातीर पळयत रावात गोमंतक टीव्ही.
आयज 60 आनी 2 वर्सां कंप्लीट जाता गोमंतकाक. हो एक पयलींचो पेपर जावन आसा 60 आनी 2 वर्सां, म्हणजे